ह्या रोडाची आज जीत भयन आमच्या इनॉग्रेट केलेले आसा ते बेगिना बेगीन हे करून दितले रोडाचे आहा ते. कितले वर्सां असले भाई पेंडिंग म्हणजे काम म्हणजे रस्तो फाटल्या 5 वर्सां ही पेंडिंग आसलेले. 10 वर्सां 5 ते 10 नवो रस्तो पेंडींग आसलो. रावराजे देशप्रभू आमचो देवेंद्र देशप्रभू नवो रस्तो आपल्या भाटांसून दिलो त्या वेळार आणि ते प्लॉट केले गडेकर कोण तरी गावडे आणि ह्या लोकांनी घरा बांदली हय तांकां रोड नासलो. तो वर्ष लागना अजून आमदार जाल्ल्याक जीत आरोलकराक ताबडतोब ह्यो सुरवातीकच चोनसांत पयलो माल जो आहा तो पयलो जाता आनी हो रस्तो जाता. चोनसांचोच म्हाजी आमदार आसलो पूण ह्या 10 वर्सां हो रस्तो जालो ना ह्या लोकांसाठी. पण ह्या आमदारान केलो तेजे बद्दल तेजे धन्यवाद आणि असेच पुढे कामां करची आमचा ताका सहकार्य आसता. आयज आमी पार्शे चोनसाय वाड्याचेर आहात आणि ह्यो रस्तो खुबशीं वर्सां पेंडींग आसलो आणि तो आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेले आहात आणि कॉन्ट्रॅक्टरानूय सांगला 10 दिसांनी हो रोडूय कंप्लीट करतले म्हणून. तशेंच हांगासर स्थानीक पंच सरपंच स्थानीक पंच बीन सगळे आहात आणि स्थानीक नागरिकूय आहात आणि त्यांची खूप रिक्वेस्ट आसली की नेसेसिटी आहा अर्जन्सी आहा ह्यो रोड जावपाचो म्हणून आमी प्रायोरिटीचेर ह्यो रोड आयज करून घेतलेलो आणि ते ऑलरेडी टेंडरूय जाला आणि कामूय फास्ट बेगिना जातले. खुशी दिसता की पार्श्यान सगळ्यात पयलंच काम हे आमचें आणि गरजेवंत काम म्हणटात ते घरां आसात आणि तांकां रस्तो ना हे आमी आयज रस्तो करून दिता. ताका लागून मागता सगळ्या पार्शेकारां कडेन जे जे पेंडींग कामां आसात हो कामां करपाची आहात ती तेंच्यांनी फुडें घेवन येवची. डेफिनेटली प्रायोरिटीचेर तेंचे करून दितले आमी. थँक्यू. कॉस्टिंग कितें आणि कितलो लेंथ आसा? ह्यो टोटल कॉस्ट आहा तो 7,79,000 तो ऑलमोस्ट 300 मिटर्स लेंथ आहा आणि सोलिंग करून तेचेर मागीर ते डामार घालतले. आणि कितल्यासन खबर त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर हांगा 10 days टायम 10 दिसांनी रोड कंप्लीट करता. सो म्हाका दिसता 10 दिसांनी तो करतलो कसो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.